सरकारी जमनीवेली घरां कायदेशीर करपा खातीर महसूल खात्यान मसुदो अधिसुचोवणी जारी केल्या। हातूंत सुचोवण्यो आनी हरकतीं खातीर 15 दिसांचो वेळ दिला। फाटल्या पावसाळी अधिवेशनात विधेयकाक मंजुरी दिल्या उपरांत जाल्ले कायद्यात रुपांतर। विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात गोंय जमीन महसूल दुरुस्ती विधेयकाचेर चर्चा जावन ते मंजूर केल्ले। मोकाशे अलवारा आनी सरकारी जमनीवेली घरां कायदेशीर करपाचो सरकाराचो विचार आसा। ह्या कायद्याक लागून 70 दिवचल केपें काणकोणांतल्या लोकांक फायदो जातलो। खाजगी कंपन्यांनी जावपी नोकर भरतीचेर कामगार खात्याचे लक्ष आसा। MRFन आपले नोकर भरती विशीं ह्या आदी स्पश्टीकरण दिलां। ह्या स्पश्टीकरणांत हो नोकर भरती मेळावो कुडाळांत नसून तो गोंयांत जातलो म्हूण कंपनीन स्पश्ट केल्ल्याचें मुख्यमंत्री सांगतात। नोकर भरती मेळावे गोंयांत जावचे आनी गोंयकारांक नोकऱ्यो मेळच्यो हे खातीर सरकाराचे यत्न सुरू आसात म्हणूनय मुख्यमंत्री उलयलो। भायल्या राज्यांत नोकर भरती मेळावे आयोजीत करूं नाकात म्हणून सांगूनय ह्यो कंपन्यो भायल्या राज्यांतूच नोकर भरती मेळावे घेतात आनी दर फावटी हो सरकार ह्या कंपन्यांक साल्वार करता असो आरोप RGPचो मुखेली मनोज परबान केला। बिट्स पिलानी सारकिल्या शिक्षणीक संस्थांनी ड्रग्स पावतात तरी कशे असो प्रश्न करीत ह्या प्रकरणाची SIT वरवीं चौकशी करपाची मागणी काँग्रेसीच्या विद्यार्थी संघटनेन केल्या। बिट्स पिलानी कॅम्पसात आतां मेरेन 5 विद्यार्थ्यांक मरण आयलां। ह्या घडणुकांचो तपास करपा खातीर पुलीस अपेशी थारल्यात असो आरोपूय NSUआयन केलो। 8 दीस पयलीं बिट्स पिलानी कॅम्पसात बंगळुरूच्या ऋषी नायर ह्या विद्यार्थ्याक दुबावीत पद्दतीन मरण आयिल्लें। दर्यावेळांचेर भोंवपी भटकी कुत्री आनी गोरवांच्या प्रस्नावयल्यान कळंगूटचो आमदार मायकल लोबोन आपल्याच सरकाराचेर फोग काडलो। भटक्या सुण्यांक लागून पर्यटकांक त्रास जातात पूण प्रशासन आनी सरकार ह्या विशयाचेर वोग्गी आशिल्ल्याचें मायकल सांगता। भटक्या सुण्यांचो प्रस्न सप्टेंबर मेरेन सुटावो करता म्हूण मुख्यमंत्र्यान सांगिल्लें पूण अजूनय कितेंच जाल्लें ना म्हूण मायकल सांगता। दुसरे वटेन अन्न आनी वखदां प्रशासनाचे कारवायेची तांणी तोखणाय केल्या। बेतोडा पंचायत क्षेत्रातल्या कोडार वाठारांत येवपी प्रस्तावित IIT प्रकल्पा वयल्यान गोंयभर बोवाळ पडला। थळाव्या लोकांक हो IIT प्रकल्प गांवांत आयिल्लो नाका। ह्या प्रकल्पा बदला तांकां गांवांत शाळा बांदिल्ली जाय। सद्याक तांकां शाळेची गरज आसा खंय। गांवच्या भुरग्यांक 3 किलोमिटराचेर आशिल्ल्या शाळेंत वचचें पडटा तेन्ना गांवांत शाळा बांदून दिवची म्हणून लोकांनी मागणी केल्या। मणिपुराक हजारांनी वर्सांची समृद्ध परंपरा आसा। मणिपुरात जाल्ल्यो हिंसाचाराच्यो घडणुको खऱ्यांनीच दुर्दैवी आशिल्ल्यो।
हो हिंसाचार आमचे पूर्वज आणि फुडल्या पिळग्यांचेर अन्याय जावन आसा। आमकां मणिपुराक शांतिकाय आणि उदरगतीच्या मार्गार घेवन वचपाक जाय। ताका लागून आपूण सगळ्या संघटनांक शांतिकायेच्या मार्गान फुडें वचपाचें आवाहन करता म्हणून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उलयले। म्हापशा दिसा उजवाडाक चपलांच्या दुकानात चोरी जाली। 2 बायलां चपलां चोरतनाचो प्रकार सीसीटीव्ही कॅमेरात कॅप्चर जालो। ही घडणूक शुक्रारा सप्तकी बाजारा दिसा घडली। दुकानाच्या धन्यान चोरी जाल्ल्याची कागाळ पुलीस स्टेशनात नोंद केली। उपरांत पुलिसांनी घडणूक थळार वचून चोरयेच्या घडणुकेचो पंचनामो केलो। पुलिसांचो फुडलो तपास सुरू आसा। वास्को बायणाची पोरणी इमारत पाडपाचें काम सुरू आसा। हे बांदकाम मोडपाचें काम सुरू आसतना सिमेंटाचे कांय कुडके कुशीकच्या घरांचेर पडून घरांचें लुकसाण जालें। देखून हे काम बेगोबेग बंद करपाची मागणी बायणाच्या थळाव्यांनी केली। मजगतीं बेगोबेग काम थांबोवचें म्हणून मुरगांव पालिकेचो नगराध्यक्ष गिरीश बोरकारान कंत्राटदाराक निर्देश दिल्यात। मडकय मुळाव्या भलायकी केंद्रात फाटल्या कांय म्हयन्यांसावन भलायकी अधिकारी नाशिल्ल्यान फोंडे मुळाव्या भलायकी केंद्राच्या अधिकाऱ्याकडे अतिरिक्त ताबो दिला। मडकय आनी फोंड्या दोनूय कडेन दोतोर स्मिता पार्सेकर लक्ष दिवन आसात। तशेंच पिळये धारबांदोडे मुळाव्या भलायकी केंद्राचो अधिकारी दोतोर संदेश मडकयकार हांकां बडती मेळिल्ल्यान थंयचे पद रिते आसा। म्हापसा शेटयेवाडा वाठारांत कोयराचो व्हडलो प्रस्न उप्राशिल्लो आसा। झाडापेडाचो फायदो घेवन दुचाकी आनी कारींतल्यान यो वच करपी लोक हे सुवातेचेर कोयर उडयतात अशें थळावे सांगतात। तशेंच ह्या कोयराचेर आडनदर जाल्ल्यान लोकांच्या भलायकीचेर परिणाम जावपाक लागला। देखून संबंदीत पंचायतीन ह्या प्रकाराचेर लक्ष दिवन हो प्रस्न बेगोबेग सुटावो करचो अशी मागणी थळावे करपाक लागल्यात। शिमलाच्या नेरवा गावात जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातात दोगांक मरण आयले।
मिळिल्ल्या म्हायती प्रमाण हे दोगूय जाण ज्या गाडयेंतल्यान प्रवास करताले त्या गाडयेवयलो चालकाचो ताबो सुटिल्ल्यान कार थेट वचून फोंडकुलात पडली. हाका लागून कारींत आशिल्ल्या दोगांक जाग्यारूच मरण आयलें. थळाव्यांनी हे दृश्य पळयल्या उपरांत रोखडेंच पुलिसांक कळीत केलें. पुलिसांनी घडणूक थळार पावून कुडी भायर काडल्यात. पुलिसांचो फुडलो तपास सुरू आसा. शेनवारा म्यानमारच्या राखीन जिल्ह्यात जाल्ल्या हवाई हल्ल्यात 19 विद्यार्थ्यांक दुर्दैवी मरण आयलें. जाल्यार 22 विद्यार्थी जखमी जाल्यात. जखमी जाल्ल्यांचेर सध्या उपचार सुरू आसात. शेनवारा हिमाचल प्रदेशात जाल्ल्या ढगफुटीक लागून जनजीवन विस्कळीत जालें. कांय दुचाक्यो बेपत्ता आसात जाल्यार शेतांचेय बी कांय प्रमाणात लुकसाण जाल्ल्याचें कळटा. सुदैवान कोणाकूच जिवीतहानी जावंक ना. ही ढगफुटी हिमाचल प्रदेशांतल्या बिलासपूर जिल्ह्यात जाली अशें कळटा. सेगीत पडपी पावसाक लागून जम्मू काश्मीरच्या पुंछात पालसणां कोसळ्ळी. रस्त्याचो कांय भाग कोसळिल्ल्यान येरादारी कांय वेळा खातीर आडखून पडली. हे घडणुकेक लागून सुमार 100 फीट जमीन व्हांवून गेली. तशेंच झाडांय व्हांवून गेली. सध्या रस्त्याचो एक भाग येरादारी खातीर उक्तो केल्लो आसा. पूण ह्यान फुडें लेगीत आनीक पालसणां कोसळपाची शक्यताय आसा. देखून थळाव्यां मदीं भिरांतीचें वातावरण पातळ्ळां. दिल्ली पुलिसांनी उत्तर प्रदेशाच्या मथुरात एका बेकायदेशीर फॅक्टरीचेर धाड घाली. बेकायदेशीर रितीन विकपी आर्म जप्त केले. दिल्लीच्या साराय रोहिल्ला पुलिसांनी ह्या कारवाय केल्ल्याचें कळटा. फाटले कांय दिसां पयलीं पुलिसांनी आनी एका फॅक्टरीचेर धाड घालून पिस्तोलां आनी हेर सामान जप्त केल्लें. पुलिसांचो फुडलो तपास सुरू आसा.
म्हापशा शेटयेवाडा वाठारांत कोयराचो व्हडलो प्रस्न उप्राशिल्लो आसा. झाडापेडाचो फायदो घेवन दुचाकी आनी कारींतल्यान यो वच करपी लोक हे सुवातेचेर कोयर हाडून उडयतात अशें थळावे सांगतात. तशेंच ह्या कोयराचेर आडनदर जाल्ल्यान लोकांच्या भलायकेचेर परिणाम जावपाक लागला. देखून संबंधीत पंचायतीन ह्या प्रकाराचेर लक्ष दिवन हो प्रस्न बेगोबेग सुटावो करचो अशी मागणी थळावे करपाक लागल्यात. राजस्थानच्या एका सरकारी शाळेतल्या सुमार 50 विद्यार्थ्यांक अन्नाची विषबाधा जाल्ल्याचे कळटा. 15 ते 20 भुरग्यांक हॉस्पिटलांत दाखल करची पडली, पूण सध्या तांची भलायकी स्थिर आशिल्ल्याचे कळटा. मध्यान आहारात कितेंय तरी बिगाड जाल्ल्यान अशें घडलां आसूं यें असो अदमास आसा. तांकां दिल्ल्या मध्यान आहाराची सध्या तपासणी सुरू आसा. ते उपरांतूच नेमकें कारण कितें तें स्पश्ट जातलें. राज्यांत दिसपट्टे घडपी अपघातांचे प्रमाण उणें जावपाचें नांवूच घेना. अंजुना एका पर्यटकान खंय गाडी थेट व्हरून ट्रान्सफॉर्मर आनी कंपाऊंड वॉलाक मोकली. मेल्ल्या म्हायती प्रमाण कारीत सोऱ्याच्यो बाटल्यो सांपडल्यात. सोरो पिवन गाडी चलयल्या हें हाच्या वयल्यान स्पश्ट जाता. गाडयेंत आशिल्ल्या कोणाकूच दुखापत जावना. ही कार गोंया भायर नोंदणी आशिल्ल्याचें कळटा. लठ्ठपणा आनी गोडेमूत ह्या विशयाचेर दिवचले घडोवन हाडिल्ल्या वैजकी शिबिराक समाधानकारक प्रतिसाद मेळ्ळो. बेळगांवच्या सेंट्रा केअर सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटलाच्या आदारान ह्या शिबिराचें आयोजन केल्लें. सुदा कॉलनींतल्या मारुतीरायाच्या देवळांत घेतिल्ल्या ह्या शिबिरांत वजन नियंत्रीत कशें दवरप, गोडेमूत दुयेंसा पासून सुटका कशी करप त्या विशीं मार्गदर्शन करून तज्ञ दोतोरां वरवीं दुयेंतींची तपासणी केली. शेनवारा शिमलाच्या कांय भागांनी धुके पडिल्ले. हाका लागून लोकांची बरीच गैरसोय जाली. रस्त्यावयल्यान यो वच करप्यांक फुडें कांय दिश्टी पडनाशिल्ल्यान त्रास सोंसचो पडलो. खासा करून शाळेच्या भुरग्यांक शाळेत वता आसतना हें दुखें चड प्रमाणात जाणवलें. मजगतीं फुडले कांय दीस हवामान खात्यान येल्लो अलर्ट जारी केल्ले आसा.
उटंगराच्या पावसान चंदीगडाक खवदळ घाला. पावस भरपूर पडिल्ल्यान रस्त्याचेर उदक साचला, पूण गरमेन बेजारिल्ल्या थळाव्यांक मात थाकाय मेळ्ळ्या. मजगतीं फुडले कांय दीस उटंगराचो पावस पडपाची शक्यताय आसा. दिल्लीत सध्या H3N2 व्हायरसान मान वयर काडल्या. हाका लागून थळाव्यांमदीं भंय निर्माण जाला. थंडी, जोर, आंग दुखप ही ह्या दुयेंसा फाटली मुखेल लक्षणां. सध्या हॉस्पिटलांनी लेगीत ह्या व्हायरसाचे दुयेंती उपचारा खातीर दाखल केल्ले आसात. चड वेळ वगड्यान नासतना बेगोबेग उपचार घेवचे अशें आवाहन दोतोर करपाक लागल्यात. सेगीत पडपी पावसाक लागून आता भारतांत डेंग्यू आनी मलेरियाचे दुयेंती वाडपाक लागल्यात. हाका लागून भलायकी मंत्रालयान हेर राज्यांक जागृत केल्यात. दुयेंतींचो आंकडो वाडिल्ल्यान हॉस्पिटलांनी फावो तशी सुविधा उपलब्ध करून दिवची, फावो तितल्यो खाटी उपलब्ध करून दिवच्यो. वाडटे दुयेंती नियंत्रणांत हाडपाक कितेंय तरी उपाय काडचो म्हूण मागणी जावपाक लागल्या. संवसारभर गोडेमूत दुयेंतींचो आंकडो वाडत आसा, पूण कांय लोक आपल्या दुयेंसा विशीं काळखांत उरतात. 2023 ह्या वर्सा गोडेमूत आशिल्ल्या सुमार 44% दुयेंतींक आपल्या गोडेमूत आशिल्ल्याचें खबर नाशिल्लें, असो संशोधकांनी अदमास काडला. सेगीत ताण लागप, भूक वाडप, दोळ्यांत सारखें न दिसप ही गोडेमुताची मुखेल लक्षणां. ह्या लक्षणां उपरांत सुरवातेकूच चांचणी केल्यार बरी अशें दोतोरांचें म्हणणें. हाचेर दुर्लक्ष केल्यार जिवाक धोक्याचें थारूं येता अशेंय दोतोर सांगतात. हालींसराक काळजाचें दुयेंस जावपाचें प्रमाण वाडल्या. हे दुयेंस चड करून 40 वर्सां पिराये सकयल आशिल्ल्या मदीं दिसून येतात. खरें म्हळ्यार सोरो पिवप, सिगार ओडप तशेंच भलायके खातीर हानिकारक आशिल्लें खाण खाल्यार हें दुयेंस जाता. पूण दोतोरांनी दिल्ल्या म्हायती प्रमाण दांत साफ दवरप तितलेंच म्हत्वाचें. वेळार दांत घासून तोंड साफ दवरचें. कितेंय खाले उपरांत रोखडेंच दांत ब्रश करिना आनी तोंड साफ दवरना जाल्यार ताचो संपर्क काळजाच्या दुयेंसाक लेगीत लागपाक शकता.